कोकण रेल्वे सुरू झाली होती तो काणकोण आज राहिलेला नाही. इथं इतकं टुरिझम डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, टुरिझम डेव्हलपमेंट झालेलं आहे की अनेक. ॲक्च्युली मागचं जे तुमचं आंदोलन इथे झालं होतं आणि तुम्ही आम्हाला एक रिप्रेझेंटेशन दिली होती की काही ट्रेन जे पूर्वी चालू होते आणि आता कोविडच्या नंतर बंद झालं होतं, प्लस अजून काही ट्रेन ॲडिशनल चालू करा तुमचं. आणि दुसरं तुमचं डिमांड होतं की ज्या नवीन ट्रेन ज्या होतील त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला हॉल्ट द्या, प्लस एक जे रिझर्वेशन सिस्टम आहे म्हणजे जे तुम्हाला तिकीट मिळतं ते इथे चालू करा. हे तुमच्या 3 डिमांड होत्या ज्या ताबडतोब मी आमच्या हेडक्वार्टरला कळवल्या होत्या. आणि हेडक्वार्टरला कळवल्यानंतर मला वाटतं हेडक्वार्टरने ऑलरेडी जे आपले जनार्दन भंडारी आहेत त्यांनी ते रिप्रेझेंट केलं होतं, तर त्यांना ऑलरेडी एक लेटर पाठवलेलं आहे. ते लेटरमध्ये त्यांनी म्हणजे ॲक्च्युली हे कोविडमध्ये का बंद झालं, काय झालं, ह्या ट्रेन ज्या आमचं त्यावेळी पण मी तुम्हाला म्हणजे एक्सप्लेन केलं होतं की हे 0 बेस टाईम टेबलवर त्यांनी ते बंद केले होते. आणि ही रेल्वे बोर्डाची किंवा रेल्वे मंत्रालयाची ही पॉलिसी आहे, त्याच्याप्रमाणे फक्त काणकोणाच नाही ऑल ओव्हर कोकण रेल्वेवर बऱ्याच ठिकाणी हे हॉल्ट विथड्रॉ केले होते. ऐका ना, नाही एक मी काय म्हणतो आता मी हे म्हणूनच आता जे तुमचं जे काय आता तुम्ही जे हे केलं किंवा काय होऊ शकतं याची कल्पना दिली त्या याच्याप्रमाणे मॅनेजमेंट पण काहीतरी विचार करेल. पण मी आता नाही तुम्हाला कमिटमेंट देऊ शकत की काय होईल. कारण काय की याच्यामध्ये सर्व हिस्ट्री लिहिली आहे की काणकोणकरांनी काय केले. हां, आणखी काणकोणकरांना जर पुन्हा एकदा लिहिलं आहे की काणकोणकरांना पुन्हा रस्त्यावर यावे लागेल काय, म्हणजे आता तुम्ही ते त्याला त्याचे जे हे होतं मेमन त्याला साधारण आमच्या भाषेत काय म्हणायचं की केराची टोपली दाखवली. ते शक्य नाही. संपूर्ण देशामध्ये शक्य नसलं तरी काणकोणमध्ये शक्य व्हायला पाहिजे, कारण याच्यामध्ये लिहिलं आहे काय केलं ते. हां, ज्या कोकण रेल्वेसाठी आम्ही स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे जेलमध्ये गेलो, हे गेलो, मंत्र्यांना अडवलं, किती वेळा हे केलं, हे सर्व आहे याच्यामध्ये. आणि तुम्ही आणि ती जमीन वगैरे त्यांनी सांगितलं आहे. हां, म्हणजे ही बाकीच्या लोकांचं आमची आणि आमच्या काणकोणच्या लोकांची गोष्ट बरोबर होत नाही, ते शक्य नाही म्हटलं तर मग आम्हाला शक्य करावं लागेल रेल्वे रूलवर येऊन. ज्याप्रमाणे आम्ही कोकण रेल्वेसाठी कार्य केलं होतं ना की रस्त्यावर आलो होतो, रस्ते अडवली होती, झाडे मारली होती, खूप पुष्कळ गोष्टी केल्या. तिकडे आहे सर्व लिहिलं आहे काय काय केलं ते. आणि मग तुमची झोप उडणार की आज रेल्वे ट्रॅकवर कुठे काय घडलं, काय होणार, हे होणार. आता जरी 25 लोकांना हजारांनी लोक कुठेतरी अडचण, देशाचं नुकसान करणार नाही पण ऑथॉरिटीची झोप उडवणार. देशात म्हणजे काय की पॅसेंजर असता असं तसं घातपात काही नाही पण झोप उडवणार. रेल्वे प्रशासनाची झोप उडणार त्याचबरोबर गोवा सरकारची पण झोप उडेल. खरं म्हणजे आम्ही दोष कोणाला देत नाही, लोकल आमदाराला देत नाही किंवा सरकारलाही देत नाही, परंतु काणकोणच्या जनतेचा जो आवाज आहे किंवा काणकोणच्या जनतेच्या ज्या रास्त मागण्या आहेत त्या मागण्या जर पूर्ण करू शकत नाही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आणि सरकार, तर आम्हाला वेगळ्या पद्धतीनं जावं लागेल. आता आमचं खरं म्हणजे माझं आता आंदोलनामध्ये सक्रिय भाग घेण्याचं वय नाही, तरीसुद्धा हे वयाचा प्रश्न बाजूला ठेवून आमच्यासारख्यांना रेल्वेला जाग आणण्यासाठी काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन करावं लागेल. आजची उपोषण असली पाहिजे आमचे, ताका उपोषणात बसल्या म्हणून आमची मामलेदारान म्हणजे मॅजिस्ट्रेटान दखल घेऊन तो आता आमच्या मध्ये हजर जालो आणि आमचे कडेन उलोवन म्हणल्यार आमचे सिनियर सिटीजन आसा ते तांचे कडेन उलोवन ताणें जी रेल्वे ऑथॉरिटी आसा ताजो पोस्ट रिजनल मॅनेजर ताका आपोवन हाडलो आनी तांचे समक्ष आमचें उलोवण जालें. ताणें पयलीं लेटर केल्लें की आपूण तें शक्य ना, आमचे हांगा रेल्वे थांबोवपाक शक्य ना, पूण आमी ताका माघार घेतली ना. ताका सांगलां की आनी 15 दीस तरी हायर ऑथॉरिटी पर्यंत डिस्कस कर आनी कितें तें सांग. आनी त्या प्रमाणे तो तयार जालो. त्या वेळार आमी आमचो मॅजिस्ट्रेटाक रिस्पेक्ट दिवन, मामलेदाराक रिस्पेक्ट दिवन ही सगळी फुडली जबाबदारी आसा ती तेणें आमकां कळोवची तेंचे कडेन. आनी समज ते एग्री जायना जाल्यार मागीर आमकां हाजे मार्ग अवलंब करचो पडटलो. जे तरी स्पश्ट मत आसा की आतां पर्यंत जें आंदोलन जालां, मोर्चा जालो, पयलीं निवेदन दिलें,
मागीर मोर्चा जालो, आतां उपोशण जालां. पूण एकूण परिस्थिती पळयल्यार रेल्वे आमच्यो ज्यो मागण्यो आहात त्यो गांभिर्यान घेना, सिरियसली घेतल्याच दिसना. आनी म्हणून रेल्वे जर सिरियसली घेतले जायत तर आमकांय वेगळे प्रकारची भुमिका, वेगळे प्रकारचे आंदोलन करचें पडटलें. हें आमी तांकां स्पश्टपणान सांगलां. आनी एक अतिशय म्हत्वाची गोश्ट म्हणटकीर संपूर्ण गोंयाक काणकोणकारांनी जें पळय रेल्वे खातीर योगदान दिलां, रेल्वेक जेन्ना गोंयभर विरोध जातालो तेन्ना काणकोणकारांनी रेल्वेच्या समर्थना खातीर जें पळय आंदोलन केलें, एक दीस न्ही, अनेक दिवस आंदोलन केलें, अनेक दिवस आंदोलन केलें आनी रास्ता रोको केलें, आंदोलन केलें. खुद्द मुख्यमंत्र्यांची डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा आनी केंद्रीय मंत्री एडवार्ड फालेरो जेन्ना काणकोणा आयिल्ले तांचो रस्तो रोखून धरलो, इथपर्यंत केला. 144 कलम आसतना आनी 144 कलम आसतना इतलें करून सुद्दां जर रेल्वे ऑथॉरिटी काणकोणकारांच्या त्यागाची, समर्पणाची जर दखल घेना जायत तर आमकां वेगळ्या प्रकारचें आंदोलन करचें पडटलें. ही आमी जाणीव दिला. आतांचे कोण तरी पळय रेल्वेचे अधिकारी आयिल्ले, आमचे मामलेदारान आमकां वेवस्थीत प्रकारे हें प्रकरण हाताळ्ळें हालचे उपोशणाचें. आनी फुडें ताणें एश्योरन्स दिला की आमी एक बैठक घेवया आनी ती बैठक आमी मामलेदारांच्या कचेरीतूच घेवची अशें ठरयलां. आनी म्हणून आलचें हें उपोशण तात्पुरत्या प्रमाणात स्थगीत केलां अशें म्हणपाक हरकत ना. रेल्वे ऑथॉरिटीसान येवन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा. पूण त्याच बरोबर हांव परत आमचे जे थळावे आमदार आसा, गोंय विधानसभेचे सभापती आसा, तांच्या कडेन मागता की हो जो विशय आसा तो प्रॉपर पद्दतीन रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन, म्हणजे काणकोणचो जो त्याग आसा कोंकण रेल्वे हो एंटायर रूट जावपा खातीर, तो त्याग, ताजे फाटली जो इतिहास आसा तो इतिहास प्रॉपर पद्दतीन खंय तरी ह्या रेल्वे कोंकण रेल्वे कडेन पावोवचो आनी ही मागणी जी आसा ती प्रॉपर त्याच पद्दतीन पावरफुली परत घालची आनी खंय तरी काणकोणकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर ताणें फुडाकार घेवचो. आनी जी बैठक हाज्या मुखार जातली तातूंत हय, सो तातूंकय ताणें सहभागी जावन खंय तरी गोवमेंटा कडल्यान सरकाराच्या वतीन काणकोणकारांक सपोर्ट करचो अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आमी जो हो स्टॉप मागता ते फक्त पॅसेंजरा खातीर न्ही. पॅसेंजर आयलो की इकॉनॉमी खातीर ताजी मदत जाली, म्हणजे काणकोणचो ओवरऑल डेवलपमेंटा खातीर जे रूट्स आसा, म्हणजे रेल्वे जावं, रोड आसूं, एअर जे आसा ते ताजो सपोर्ट जो आसा तो काणकोणाक जावचो म्हणून आमी मागता. आज मोपा एअरपोर्ट जातकीर खंय तरी ट्युरिजमाक ताजो काणकोणाक मार बसतलो, हाज्या बद्दल कोणाय काणकोणकाराक दुबाव ना. तर ताजें कंपेन्सेशन खंय तरी ह्या रेल्वे रुटांतल्यान जावपाक शकता म्हणून आमी हो डिमांड केला. मागता सरकारा कडेन, मागता रेल्वे ऑथॉरिटीसा कडेन ताणें हो सिरियसली घेवचें, काणकोणकारांक फकाणार काडचें न्ही. म्हाका जसो आज पर्यंत सिनियर सिटीजन आंदोलन करीत आयले, तांचें आंदोलन तांच्यांनी सिरियस जर घेतिल्लें जाल्यार आज पर्यंत हो विशय सुटून वता आशिल्लो. पूण खंय तरी अशें दिसपाक लागलां की तांच्यांनी तें सिरियसली घेवना. म्हणून परत मागता तांच्यांनी सिरियसली घेवची. अशें दिसचें न्ही की फक्त सिनियर सिटीजन आसात, संपूर्ण काणकोण तांच्या बरोबर आसा, आमी आसा, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात. मागता तांच्यांनी तांकां सिरियसली घेवचें आनी हो विशय सोडून दिवचो. हो विशय जर तर सुटना जाल्यार आतां पर्यंत तुमी लोकशाही पद्दतीन आंदोलन केलां, फुडें अशेंच आंदोलन जातलें काय कितें? ना, जेन्ना जें कितें जातलें ताका सरकार जबाबदार आसतलो. तें कितें जातलें, कशें जातलें हाज्या पयलीं सरकाराकय आयिल्लो आसा आनी हाजे पयलींची जी सरकारां आसा तांकांय आयिल्लो आसा. काणकोणकार जेन्ना पेटून उठटा तेन्ना कितें जाता हें सांगपाची गरज म्हाका जर संपूर्ण गोंयाक ना. तें हाज्या मुखारय जातलें, पूण ताका जबाबदार जी आसा. आमकां काणकोणकाराक कोणाकच उग्र जावपाचें ना, कोणाकच एग्रेसीव जावपाचें, कोणाकच वॉयलन्स करपाचो ना, इच्छा ना. सिनियर सिटीजन्स आसात, ताणें आपलें आयुश्य पळयल्लें आसा, तांकां तर अजिबात इच्छा ना. पूण तांकां फोर्स ह्या सरकारान करचें न्ही, इतलेंच सांगपाक जाय. त्या ऑफिसरान आयज कितें मिटिंगे संबंधान कितें सांगलें आसा तशें? ना, आज हे जे काणकोणकारांचे चडशे डिमांड आसले हेच्या पयलीं तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी तेंच्यांनी ते हायर ऑथॉरिटीजा पावयल्ले, पूण तेजेर कांय सोल्युशन जालें ना. आनी एज अ रिजल्ट आउटकम तेजो आयज सगळे सिनियर सिटीजन हांगासर जमले आनी तेंच्यांनी एक उपोशणाक बसलेले ते की तेंच्यांनी आमी जे हे आमचे डिमांड जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी हें करूं. सो अकॉर्डिंगली हांवें तेंचे कडेन येवन तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट केलो बाबा अशें अशें आसा. तेंच्यांनी डिमांड केलो की जो रेल्वे ऑथॉरिटीचो मॅनेजर आसा ताका हाडचो आनी तेच्या कडेन आमकां एश्युरन्स जाय म्हणून कितें तरी.
सो अकॉर्डिंगली हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो आनी ताका आपयलो येस कम. तेणेन सांगलें, तेणें फाटलें जें कितें आसलें पळय डिमांड धाडलेली तेजी कॉपी दिली. पूण आतां सगळ्या सिनियर सिटीजनच्या भितर लोकां भितर तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलें की आपूण इमिजिएटली तेणेन आपल्या हायर अपाक फोन केलो, तेच्या कडेन घेतलें आनी ही हॅज फिक्स मिटींग. सो ऑलमोस्ट आमच्या सिनियर सिटीजनी एक 15 दिसां भितर आमकां पॉझिटिव्ह आन्सर येवचें अशें अपेक्षा केल्ली. पूण तेणें सांगलां की आपूण एका विका भितर मिटींग घेता आनी अकॉर्डिंगली तेणें म्हाका एक हांव फाटल्यान डिस्कस केलो तेच्या कडेन. सो अकॉर्डिंग टेंटेटीव डेट दिली तेणें म्हाका 19 तारखेर. सो सकाळीं 11 वरांचेर आमी मिटींग घेवची म्हणून. सो तेतून म्हणजे दीस इज अ टेंटेटीव डेट, जर बदल जावपाक शकता पूण तुमी सगळें नोट करा. आनी ही मिटींग जी आसा ती सगळ्या म्हणजे सिनियर सिटीजन आनी बाकीच्यांनी डिमांड केला की सर ही तुमच्या चेंबरान किंवा तुमच्या हितून जावची, कित्याक बाकीचे कडेन खंय तरी हें जावचें न्ही म्हणून. सो अकॉर्डिंगली हांवें तांकां सांगलें कितें कन्सिडरींग लोकांचे डिमांड पब्लीक ग्रिवन्स पळोवन हांवें तांकां सांगलें की आमच्या चेंबरान किंवा आमच्या ऑफिसान घेवया. सो अकॉर्डिंग आतां हें सगळें जें उपोशण आहा तें तेंच्यांनी स्थगीत केल्लें आहा ह्या उतरा खातीर. सो फुडली जी मिटींग आहा ती 19 तारखेर जातली आनी आय होप हेतूंतल्यान कितें तरी पॉझिटिव्ह भायर सरतलें आनी सरपाकूच जाय कित्याक तेंचे डिमांड्स आसा. सर होच ऑफिसर येवपाचो आसा काय दुसरो हायर ऑफिसर बी दुसरो ऑफिसर बी कितें येवपाचो जो डिसिजन घेवपाक शक्य असो ऑफिसर? हय होच ऑफिसर येतलो आनी तेजेवर हायर ऑफिसर जो डिसिजन घेता पळय तेकाय मागला. कित्याक हेच्या कडेन कांय सो ही सी इज लायक ऑफिसर हू कॅन ओन्ली फॉरवर्ड सबमीट करपाक येता. ही कॅनॉट टेक एनी डिसिजन खंयच्यो तरी. सो हांवें आतां ताका सांगलां की तुजो हायर जो ऑफिसर आहा ताका कॉल कर आनी तेणें एश्युरन्स दिला की तो त्या 19 तारखेर ताका आपयतलो. सो इन हीज प्रेझेंस तुमचे कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा पळय ताका घेवन ते आसा आमी